मार्गदर्शक रजनीकांत नायक आमच्या बरोबर आसात, आमी जितेन आमच्या बरोबर आसात. सो आमी यांच्या सगळ्यांच्या आदारान आयज आमी तुमच्या सगळ्यांचे परतून एकदां स्वागत करता. त्यांच्या माध्यमांतल्यान तुमकां येवकार दिता. खास करून सांग्यासून कितल्या पयसून तुमी हांगा ह्या काँग्रेस हावजान, हें काँग्रेसचें घर आनी हें आतां तुमचें घर, हें घर तुमचें घर, त्या खातीर तुमी ह्या घरान परत परत आतां येवचें पडटलें. जायतो वावर सांगेच्या लोकां खातीर करचो पडटलो. हांगा जो वावर आमी तुका दिता तो वावर व्हरून तुमी थंय गांवांत करचो पडटलो आनी आमकां आस्त आसा की तुमी हो वावर करतले. सगळ्यान पयलीं हांव विनंती करतां सांगे ब्लॉक अध्यक्ष बाब डायगो फेर्नांडीस हांकां की तेंच्यांनी आयच्या ह्या सुवाळ्याक सगळ्यांचें स्वागत करचें. काँग्रेस पार्टीचा जय असो. काँग्रेस पार्टीचा जय असो. काँग्रेस पार्टीचा जय असो. सत्यवान तुम्हारे बड़ो, हम तुम्हारे साथ. सत्यवान तुम्हारे बड़ो, हम तुम्हारे साथ. सत्यवान तुम्हारे बड़ो, हम तुम्हारे साथ. देव बरी साथ तुमकां आवडटा आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक केद भाशेन येवकार दिता. AICC गोवा इन्चार्ज श्री माणिकरावजी ठाकरे, तशेंच आमचो प्रेजिडेंट गिरीश चोडणकार सर, तशेंच आमचो आदोगाद कालूस आमदार सर, तशेंच वर्किंग प्रेजिडेंट सुनील कोर्टनकार, आनीक आमकां सांबाळटलो केज भाशेन डिस्ट्रिक्टाक आमकां प्रेजिडेंट दिला तो जावन आसा आमचो राजेश वेरेकार. तशेंच आमचे सांगेचे जायते जाण हांगासर आयिल्ले आसात. तुमकां आनी केज भाशेन आयज हे काँग्रेस पक्षान एंट्री मागतलो आनी तेचे आमचो भाव सत्यवान गांवकार, तशेंच ताची गोरकान नीता गांवकार हांकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. केज भाशेन सांगतलो म्हटल्यार आयज म्हाका खुशालकाय भोगता. केज भाशेन ही काँग्रेस पार्टी व्हडली पार्टी. हे पार्टेन व्हडले व्हडले मनीस जाणी बलिदान केलां, तांचे फोटो वयर आसात, रोगत वारयलां आनीक मारतीर जाल्यात केज भाशेन देशा खातीर. सो आयज केज भाशेन आमचो बाब सत्यवान हे पार्टेन भितर सरता. एकदम बरो मनीस, मायनींग इंजिनियर आनी केज भाशेन ताणें तिमलो एक कंपनीक मॅनेजरशीप केल्ले आसा. मॅनेजर तो आसलो 25 वर्सां सुमार. ताचे अंडर 1000 ट्रक, 500 वयर स्टाफ आनी त्या स्टाफाक सगल्यांक तो बरे भाशेन सांबाळटालो. तो चालतो न्हू, तो एकदम बरो खालत्या उतरांचो, सगल्यांक बरे भाशेन सांबाळटलो. तो असलो मनीस आमकां आयज एक काँग्रेसांक भितर सरोन आमकां सांगेकारांक केदी भाशेन आमकां आमची उर्बा वाडल्या. कित्याक तो आमकां मार्गदर्शन दितलो. तसोच ताणें आपले बायलेक हे आमच्या सांगाताक तिकाय बी आमच्या काँग्रेसान भितर काडल्या. केदी भाशेन सगल्यांनी तांकां ताळयो मारच्यो. तर ही 2 उतरां हांव सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें जावं डायगो बाब. हांव विनंती करतां सत्यवान गांवकर आनी तेंची घरकान सौभाग्यवती नीता गांवकर हांकां की तेंच्यांनी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट आनी ब्लॉक प्रेजिडेंटा कडेन हे तेंचे फॉर्म तेंचे सुपूर्द करचे. थँक्यू. हांव मागता कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष बाब राजेश वेरेकर हांकां की तेंच्यांनी थोडक्यान आयच्या ह्या सुवाळ्याक तेंच्यांनी मार्गदर्शन करचें. AICC आमचे AICC गोवा इन्चार्ज श्री माणिकरावजी ठाकरे,
तशेंच आतां काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केल्ले सत्यवान गांवकर, तांची घरकान्न नीता गांवकर, हेर सगळे आमचे हांगा उपस्थित आशिल्ले काँग्रेस पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, सगळे नेते, सगळ्यांची नांवां घेनात आनी हांगा उपस्थित सगळे पत्रकार भाव. सगळ्यान पयलीं हांव सत्यवान गांवकर आनी नीता गांवकर हांकां कुशावती डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ह्या नात्यान काँग्रेस पक्षान येवकार दिता. सत्यवान गांवकर हो एक ST समाजाचो प्रतिनिधित्व करपी सांग्या वाठारांत एक नेतो, जो स्वबळाचेर स्वकश्टार तेणेन समाजान आपलें एक नांव केल्लें आसा. जशें म्हटलां तसो तो BTech इन मायनींग हें तेजें शिक्षण, बरो शिक्षीत भुरगो. त्याच बरोबर जी नीता गांवकर आसा ती बी BSc इन कंप्युटर सायन्स, टिचर म्हणून ती गेले 15 वर्सां तिचो शैक्षणीक क्षेत्रान वावर आसा. तर सत्यवान गांवकर हाजो वेगळे वेगळे क्षेत्रान वाव आशिल्लो. शैक्षणीक मळार, आरोग्य क्षेत्रान तेणें बरें योगदान दिल्लें आसा, खेळाच्या मळार तेजें योगदान आसा आनी ST समाजाचें सदांच तेणें नेतृत्व केलां. ST समाजाचे प्रश्न, समस्या घेवन तो ह्या वाठारान वावुरला आनी आज ताका खंय तरी दिसलें की आपले समाजीक कामा बरोबरूच राजकीय मळाचेरूय आपल्यान फुडें वचपाक जाय आनी काँग्रेस पक्षाची तत्वां, मुल्यां तेणें आज आपणायिल्ली आसा आनी त्याच हाजेर तेणें आज काँग्रेस पक्षान प्रवेश केला. काँग्रेस पक्ष सांगे मतदारसंघान आज विस्तार करत आसा आनी आमकां खात्री आसा की येणाऱ्या 2027 आमी स्वबळाचेर हो सांगे मतदारसंघातलो जो सांगे मतदारसंघ आमी विजय प्राप्त करतले आनी ताचेंच एक पयलें पावल आनी सुरवात ही आज आमी हांगा तेज्या प्रवेशांतल्यान केल्ली आसा. तर अशें भरीव अशें योगदान आनी आमकां खात्री आसा की काँग्रेस पक्षाची तत्वां, मुल्यां, आयडियोलॉजीज घेवन तो सांगे मतदारसंघान पक्ष बळकटीचे आनी पक्ष विस्ताराचें काम तो करतलो. तेज्या बरोबर आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट डायगो, बाकीचे हांगा नेते आसा, जितेंद्र, रजनीकांत, हेर सगळे तुमी कार्यकर्ते जे हांगा आज मोठ्या संख्येन हांगा आयल्या ताका फाटबळ दिवपाक. तर आमी आज एक निर्धार करुया की सगळे जाण एकठांय येवन काम करून सांगे मतदारसंघ हो काँग्रेसीक जिखून दिवया. वळख जाली, वेलकम जालें आनी आतां काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आमी तेंचें स्वागत करपाक हांव मागतां AICCचे आमचे जनरल सेक्रेटरी आनी गोंय काँग्रेस पार्टी खातीर आमचे इन्चार्ज आदरणीय माणिकरावजी हांकां की तेंच्यांनी तांकां शॉल घालून तेंचें काँग्रेस पार्टीन स्वागत करचें. विनंती करता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भोवमानेस गिरीश बाब चोडणकर हांकां की तेंच्यांनी दोगांयकूय फुलांचो तुरो दिवन तेंचे काँग्रेस पार्टीन स्वागत करचें. विनंती करता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे वर्किंग प्रेसिडेंट आनी आमदार आदवोगाद कार्लोस आल्वारीस फरेरा हांकां की तेंच्यांनी हो काँग्रेस पार्टीचो बावटो तांच्या हातान दिवचो आनी सांगे वाठारान हो बावटो जैतिवंत करपाची जबाबदारी दिवची. विनंती करता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष आदरणीय गिरीश बाब चोडणकर हांकां की तेंच्यांनी ह्या खिणाक आपणाची मोलाची उतरां सांगची. सांगे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन आयज हे आयोजीत केल्ले बाब सत्यवान गांवकर, तेजी घरकान्न आनी तेजे सगळे असंख्य सपोर्टर्स आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश करपाक खातीर हे ल्हानसो कार्यक्रम हांगा आयोजीत केल्लो. त्या फंक्शनाक हजर आशिल्ले गोंय राज्याचे
इन्चार्ज आणि महाराष्ट्र राज्याचे माजी होम मिनिस्टर माणिकराव ठाकरेजी, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट दोतोर काल्लूस आणि आमचो बाब सुनील कवटणकर, आमचे हजर आशिल्ले हांगसरले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश, यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट बाब अर्चित, ओबीसी बाब नितीन, मिडिया सेलाचे चेअरमॅन बाब अमरनाथ, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब डायगो, आमचे सांगेचे सिनियर लिडर्स बाब रजनीकांत, आमचो कन्व्हेनर जितेंद्र आणि तुमचो सिनियर लिडर बाकीचे आमचे सगळे जे लिडर्स हांगा हजर आसात ते सगळे, बाब कायतान मार्टीन आमचो अनेक सिनियर लिडर. आज बरें दिसता बाब सत्यवान गांवकर एक ST समाजाचो एक बरो एड्युकेटेड, डायनामीक आनी हुशार तरणाटो. ताणें पळयलें सगळें गोंयभर कशें करून BJPन बहुजन समाजाक खास करून यूज केलो, वापरलो आपल्याक जाय तसो. हिंदू देवांची नांवां मुखार काडप आनी बहुजन समाजाक घुसपवप आनी अशें करून साबार वर्सां ते बहुजन समाजाक नाडीत गेले आनी तांकां दिसता की आजुनूय ते बहुजन समाजाक नाडपाक शकतात. ही जागृताय आयज बहुजन समाजाच्या लोकांक सगळ्यांक जावपाक लागल्या आनी असंख्य बहुजन समाजाचे यंग कार्यकर्ते, यंग लिडर्स आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश करतात आनी तातूंतल्यान आयज सत्यवान बाब गांवकर जो एक इंजिनियर आसा बरो, तो आनी तेजी घरकांची टिचर आसा आनी तेजे असंख्य कार्यकर्ते आनी आयज काँग्रेस पक्षान रितसर प्रवेश केला आसा. तेंचे सगळ्यांचे आमी ह्या वेळार स्वागत करतात. आनी काँग्रेस समाजाचो, काँग्रेस पक्षाचो जो उद्देश आसा की OBC SC ST समाजाक मुखार काडपाक जाय आनीक तातूंतल्यान तेंची लिडरशीप प्रमोट करपाक जाय, हो आमचे राहुल गांधी सदांच देशभर कार्यक्रम करीत असतात. आनी त्याच प्रमाणे गोंयांकूय आमचो सेम एजेंडा. ह्या BJPचो सरकार आयज बहुजन समाजाचेर अत्याचार करीत आसात, तांकां आजुनूय ते फटयत आसात. खास करून ST समाजाक, ज्या समाजाचे कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार आशिल्लो, जो त्यांचो ST सब प्लॅन आशिल्लो तांचे वेलफेरा खातीर, ते पयशे आयज BJPच्या ह्या सरकारान ST समाजा पासून वंचित केल्ले आसात. हांव परत BJP कडेन सरकारा कडेन मागत आसा, खंय गेले ते 3200 करोड जे ST समाजा खातीरचे अधिकाराचे पयशे, खंय मोडले ते, खंय गेले ते तुमी गोंयच्या ST समाजाक दाखोवन दिवपाक जाय. त्यांचे अधिकाराचे पयशे तुमी खंय व्हेले आनी हो ST समाजाचेर तुमी अन्याय कित्याक केलो, हो तुमी दिल्ले नाशिल्ले. एका कॉन्स्टिट्युशनान दिल्ले की STचो सब प्लॅनाचे अंडर त्यांचे वेलफेरा खातीर हे पयशे खर्च करपाक जाय आशिल्ले. हे 3200 कोटी जे शेड्यूल ट्रायब समाजा खातीर आशिल्ले पयशे ते खंय डायवर्ट केले, ते खंय मोडले, ते खंयच्या कॉन्ट्रॅक्ट आनी तुमी ते टेंडर काडटात, वेगळी इव्हेंट मॅनेजमेंट करतात, इव्हेंट मॅनेजमेंटाक 700-800 कोटी रुपया खर्च करतात. अशे साबार वेगळे कडेन तुमी ST समाजाचो पयसो खातात, हो डायरेक्ट आमी तुमचेर आरोप करतात. स्पश्टीकरण जाय गोंयच्या ST समाजाक. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान स्पश्टीकरण दिवपाक जाय की त्यांच्या खातीर आशिल्ले 3200 कोटी खंय गेले हे ST समाजाक तुमी दाखोवन दिवपाक जाय, स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आनी ते बेगीन दियात. हांव परत मागत आसा, तुमी सगळे नाका आशिल्ले खंयचे इश्यू हाडटात आनी लोकांक घुसपावपाचे प्रयत्न करतात, पूण जे प्रश्न आमी रेज करतात त्या प्रश्नाक उत्तरां दिना आजुनूय. ST समाजाक परत तुमी यूज केलो रिजर्वेशनाचे हेजेर, रिजर्वेशन दिता करून. आनी हांवें तुमकां चॅलेंज केल्ली की BJPचो सरकार गोंयांत ST समाजाक रिजर्वेशन केन्नाच दिवचो ना म्हणून, तांचो उपयोग करून घेतलो म्हणून. आनी हाचेर थोडे स्पोक्स पर्सन म्हाजेर हल्लो केलो
आनी आयज ST समाजाचे जो उठा आसा तेणी आयज आंदोलन पुकारलेलें आसा रिजर्वेशना खातीर. म्हणजे हांवें हांकां कितें सांगलेलें, हांवें हेंचे कडेन चॅलेंज केल्ली, हांव अजुनूय परत चॅलेंज करता की BJP सरकारान ST रिजर्वेशन करून दाखोवचें म्हणून. तुम्ही प्रत्येक फावटी तुम्ही फक्त ST समाजाक यूज करीत रावतात, मताच्या अधिकाराक यूज करीत रावतात, OBC समाजाक यूज करीत रावतात, SC समाजाक यूज करीत रावतात. तुम्ही दिसता तांकां प्रत्येक फावटी तांकां यूज करीत रावतले म्हणून. आता ST समाज, SC समाज, OBC समाज, बहुजन समाज ओगी रावचो ना. तेंचे भुरगे आतां शिकलेले आसात. RTIचेर सगळी उतरां मेळटात. परत आमी तुमचे कडेन मागतात 3200 कोटीचो हिशोब दियात ST समाजाक आनी तेंचे रिजर्वेशन जे तुमी परत तांकां फटयतात ते करून दाखयात. परत एकदां बाब सत्यवान आनी तेच्या सगळ्या सपोर्टरांक आयज आमी बाय नीता आनीक बाकी सगळे तांच्या सपोर्टरांक आमी काँग्रेस पक्षान प्रवेश करता आनी तांकां एक बरें पॉलिटिकल आयुश्य आवणेतात. तशेंच तांणी काँग्रेस पक्षाचो प्लॅटफॉर्म यूज करून आपलें जें योगदान आसा, आपलें काम जें आसा बहुजन समाजा खातीर तें मुखार व्हरचें. देव बरें करूं. विनंती करता AICCचे आमचे गोंयचे इन्चार्ज आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे हांकां की तेंच्यांनी ह्या खिणाक आपणाचें मनोगत व्यक्त करचें. सांगे विधानसभा क्षेत्र के एक आदिवासी समाज के जो नेता है, हम सत्यवान गांवकर और उनकी मिसेस नीता गांवकर जी, इनका आज कांग्रेस पार्टी में प्रवेश होने जा रहा है. इस उपस्थिति में प्रदेश के हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और MLA कार्लोस जी, हमारे दूसरे वर्किंग प्रेसिडेंट सुनील जी, और यहाँ पर उपस्थित जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है राजेश जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट फर्नांडिस जी, अर्चित नाइक, अमरनाथ पंजीकर जी, नितिन जी OBC कांग्रेस पार्टी के विभाग के अध्यक्ष नितिन जी, और सभी उनके साथ आए हुए जो कांग्रेस पार्टी में आज सत्यवान गांवकर जी के साथ प्रवेश किया है, वो सभी मेरे भाई बहनें युवा साथी हो. सबसे पहले मैं यहाँ पे सत्यवान गांवकर जी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूँ. उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं के आधार पे कांग्रेस पार्टी में मुझे काम करना है. राहुल जी गांधी इनके नेतृत्व में और गिरीश जी चोड़नकर जी इनका जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में काम करने के लिए उन्होंने जो निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के लिए ही और सभी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए को एक जिस तरीके से वो आदिवासी के लिए काम करना चाहते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट ने अभी सभी को बताया है कि आदिवासी का सिर्फ नाम लेने का, वोट लेने की कोशिश करने का, लेकिन उनको कुछ देने का नहीं. पहले ही जैसे ही बीजेपी वाले आदिवासी जो है उनको वनवासी करके कहते हैं. इसका मतलब ये साफ है कि तो आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो. इस तरीके से उनको कमजोर मैसेज देने की बात वो लगातार करते आ रहे हैं. और राहुल जी गांधी ने इसी बात को लेकर लगातार ये कहा है कि जल, जंगल और जमीन का पहला अधिकार किसी का है तो हमारे आदिवासी भाइयों का है. जिस तरीके से
गोवा में भी जो बात यहाँ पर पीसीसी प्रेसिडेंट ने कही है कि जो उनका हक है, संविधान के तहत हक है कि जो भी सेंट्रल से परसेंटेज उस समाज के लिए, आदिवासी को लिए देना चाहिए, जो स्टेट का बजट रहता है उसमें से भी कानूनन उनको वो अधिकार है कि इतना बजट उनको देना चाहिए। 3,200 करोड़ की यहाँ पे बात प्रेसिडेंट ने की है, वो अभी तक पैसा आदिवासियों को क्यों नहीं मिला है। रिजर्वेशन के बारे में पॉलिटिकल लगातार वो बात करते हैं, जाते हैं दिल्ली और हम आदिवासी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में आदिवासी के प्रति कोई भी हमदर्दी नहीं है। तो पॉलिटिकली सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरीके से जो बात करते हैं, सभी आदिवासी भाइयों को पता चला है कि बीजेपी हमारा साथ नहीं देगी, नहीं दे रही है। इसलिए आज जो स्थितियां पैदा हुई है, तो आदिवासी जो हमारे भाई हैं वो राहुल जी गांधी के ऊपर भरोसा करते हैं। राहुल जी गांधी जो कहेंगे वो करेंगे, ये विश्वास आदिवासी भाइयों को, पूरे देश के भाइयों को है। तो इसी के तहत आज जो हमारे सत्यवान जी गांवकर और नेताजी गांवकर, उनके मिसेस, इन्होंने कांग्रेस पार्टी में जो प्रवेश किया, उनके साथ यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता है। उनके इसमें वो सोच एक है कि कांग्रेस पार्टी ही हमको, आदिवासी को न्याय दे सकती है। ये विश्वास उनका जो है, तो जरूर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आदिवासी के लिए आगे बढ़ेंगे और उनको न्याय हक के लिए लड़ेंगे और उनको हक मिला देंगी। ये मैं विश्वास के साथ यहाँ पर गांवकर जी को बताना चाहता हूँ। थँक यू। धन्यवाद सर. आता विनंती करता सत्यवान गांवकर यांच्याकडे की त्यांच्यानी थोडक्यान, हांव जाणा तुमचे सांगपाक खूब कितें आसा, पण थोडक्यान ह्या वेळार तुमी तुमचे हांगा उतरां मांडची. गुड इव्हनिंग. पयलीं सुवाते जमिल्ल्या सगळ्यांक गुरुपौर्णिमेच्यो हार्दिक शुभेच्छा. उपस्थित AICC गोवा इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरे सरजी, गोवा प्रदेश काँग्रेस प्रेसिडेंट श्री गिरीश सरजी, वर्किंग प्रेसिडेंट श्री सुनील खवटणकर सरजी, राजेश वेरेकर सरजी, कार्लोस सरजी आणि अदर ऑफिस बेअरर ऑफ द गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टी. हय, आज म्हाका हो म्हज्या लायफाचो एक आनंदाचो आनी हिस्टॉरीक दीस जावन आसा. काँग्रेस पार्टीन सगळ्यां कडेन म्हाका हे पार्टीक प्रवेश दिले बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता. येस, ट्रुली इन्स्पायर्ड बाय द आयडियोलॉजी ऑफ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस आणि आयडियोलॉजी ऑफ द ग्रेट लीडर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू अँड डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आणि तसेच आमचे लीडर राहुल गांधी यांचेही विचार जे आज आमच्या युथा खातीर झगडटा, आणि तसेच काँग्रेस पार्टीचे काम जे आमच्या देशा खातीर काँग्रेस पार्टीन केल्लें आसा, तें काम सगळे आमचे गोंयभर मुखार व्हरपाक, तशेंच आमच्या सांगे मतदारसंघात काँग्रेस पार्टीचे काम स्प्रेड करपा खातीर आमी हे पार्टीक प्रवेश केल्लो आसा. तुमी सगळे म्हाजेर विश्वास धरून हांगा जमले म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. जय गोमंतक, जय गोवा, जय काँग्रेस. देव करता. काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आमी दिलगिरी व्यक्त करता जे सांग्यासून वाठारासून इतले पयस येयल्या, तुमकां उबे रावचें पडलें, जागो भितर ना, तुमी भायर रावचें पडलें. आमी काँग्रेस पार्टी वतीन तुमकां देव बरें जावं म्हणटा आनी हो ल्हानसो कार्यक्रम हांगा सोंपलो अशें जाहीर करता. तुमकां मिडिया भावाक जर कितें विचारपाचें आसत जाल्यार तुमी विचारूंक शकता. तेच्या आदी आमचे सिनियर लिडर सांगे वाठारांतले आनी आदले PCCचे आमचे ऑफिस बेरर रजनीकांत नायक हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी उपकाराचें उलोवप करचें. आज हांगा जमिल्ल्या पयलीं सद्याक सगळ्या जमिल्ल्या आमच्या सत्यवान बाबाचे सपोर्टरांक पयलीं सद्याक येवकार दिता आनी सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. पयलींच तर हांगा आज सत्यवान बाबाचो प्रवेश
काँग्रेस पक्षान जाल्लो आसा आनी आमी सगळ्यांनी ताका वेलकम केला आनी हांवूय वेलकम करता. म्हाका खात्री आसा की आमची काँग्रेस पक्षाची आयडियोलॉजी ते फुडें व्हरतले, काँग्रेस पक्षाच्या आयडियोलॉजी प्रमाणे ते काम करतले, पक्षाची आमची ध्येय धोरणां आचरणां हाडटले आनीक आमचो सांगे वाठार हो ह्या खेपेक काँग्रेस पक्षाच्या विजयाक ते सहभागी जातले. त्याच बरोबर हांगा हाजीर आशिल्ल्या कार्यक्रमाक आमचे AICCचे जनरल सेक्रेटरी इन्चार्ज गोवा इन्चार्ज बाब माणिकराव ठाकरे, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, आमच्या वर्किंग प्रेसिडेंट बाब कार्लोस, बाब सुनील, तसेच राजेश वेरेकार आमचे कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट, अमरनाथ पणजीकर, आमच्या सांगे ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट डायगो फेर्नांडीस, आमच्या वांगडी आमचे बाब जितेंद्र, बाब ओबीसीचे चेअरमॅन बाब नितीन चोपडेकर, तसेच काँग्रेसचे युथ प्रेसिडेंट बाब अर्चित नाईक, सगळे मिडिया हांगा आयिल्ले सगळे आमचे भाव आनी भयणी, तुमी आमकां चड मदत केल्या. हो कार्यक्रम तुमचे मेरेन आमचे मेरेन तुमकां पावोवपाक आमी सगळ्या गोंयाक हो कार्यक्रम पावोवपाचो तुमी काम करतले अशें हांव आशा धरतां आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयचो कार्यक्रम सोंपलो अशें जाहीर करता. जर कितें प्रश्न आसा जाल्यार ह्या कार्यक्रमा विशयी आनी सांगे मतदारसंघा विशयी जाल्यार तुमी करूंक शकता. काय ना? थँक्यू.